सरकारान आमकां मदत करची की हे मातशें डेवलप करपाचें, तळें डेवलप करपाचें. हांगा गणपती विसर्जन जाता, लोक हांगा तशी गरिबी आसा सगळी, सगळ्या लोकांक कितें तरी रोजगार मेळचो अशी आमी अपेक्षा धरता आमी. आनी ते सरकारा कडेन तुमी पावपाची अशी आमी अपेक्षा करता आनी इच्छाय करता तुमी पावची म्हणून आमचे कडेन. तशेंच शेती करता हांगा एक फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे पर्यंत हांगा बंदारो घालता, ते पाणी शेतांक वयता. ते शेतकारांक रोज हे करता, शेताक पाणी व्हरता ते मागीर फोडटा आमी ते आनी मागीर अशें वता. केन्ना बंद जायना. तशेंच आमच्या कॉमनचे एक शेत पिड्ड्यार जाल्लें आसा. सरकारान एक कोणी शेतकरी लक्ष घालिना. ते सारके कॅनल वरसून हे पाड येयला न्हू, ते कंप्लीट शेतान पाणी वयता आनी शेत सगळें पिड्ड्यार जावन गेल्लें आसा. तेजेर एक विचार करचो सरकारान की शेत ते आमचें आसा तशेंच आमकां करून दिवचें म्हणून. आमी लागवड केल्ली आसा, खूब वर्सां जालीं आमकां, आतां 10 वर्सां जालीं ती पाड येयल्ल्या कारणान ती कंप्लीट पाणी अख्ख्या शेताक जिरता. आमकां अशें दिसता की आमच्या हांगा एक तळें आहा तें आमकां अशें डेवलप करून दिवपाचें अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. कारण ह्या शेताचें पाणी हांगासून जेन्ना आमी हांगा बंडारो घालता तेन्ना ते डायरेक्ट शेताक वयता थंय शेतकारांक मातशी ते हेल्प जाता त्या पाणया खातीर. आनी जेन्ना हें पाणी जेन्ना फुटता तेन्ना पावसांचे हे फुटता तेन्ना थंय लोक अशे फिशींग बी करता हांगर. आनी तशेंच पळोवंक गेले जाल्यार वयर घरे बिरे खूब आहा थंयसून वयर पाणी अशें सोर्स ऑफ वॉटर म्हणजे ते वयरसूनच येता. वयरसून सोर्स ऑफ वॉटर येता थंय असो एक म्हाका दिसता ट्युरिस्ट स्पॉट गो जावचो कसो. आनी अशें आमच्या कारापुराचें नांव अशें भायर सरपाचें अशें सगळ्यांक कळपाचें हांगा कारापुरान म्हणून आमच्या हांगा एक अशें तळे बिळे बी आहा. कारापूर सरवण पंचायतीचे पंच मेंबर. हांव हांगा एक प्रपोज करूंक सोदता की आमचे तळे एक आसा हांगा बरी रेड लोटस फुलता आनी हांगा गणपती विसर्जन करता आमी. ते खातीर आमकां हांगासर बरें कितें तरी करपाचें आसा, एक ट्युरिस्ट स्पॉट कसो.